वास्को न्यू वाडे वाठारांतल्या देवतेर बस बंद पडिल्ल्यान रस्त्याचेर तेलाची गळटी जाली। पावसाच्या उदकांत तेल मिक्स जाल्ल्यान रस्तो सुळसुळीत जालो आनी ताका लागून कितलेशेच दुचाकी चलोवपी रस्त्यार निसटून पडले। थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक म्हायती दिले उपरांत तांणी घडणूक थळार धांव घेत माती घालून रस्तो येरादारी खातीर सुरळीत करून दिलो। सुदैवान ह्या घडणुकेंत कोणाकूच गंभीर दुखापत जावंक ना। काल का माती मारून दिली म्हणजे बसकाराच्या ओनराक सांगलेलं गाडी ती शिफ्ट करून सकल दवर आणि वयताना तू गाडी हा पळय सकल माती मार आनी वच म्हणून सांगलें। तो गाडी घेवन गेलो आणि ऑयल तशीच दवरून गेलो आणि वयर फक्त पानां दवरून गेला आणि आमकां इन्फॉर्म करून की आपूण माती बी काय मारूंक ना म्हणून। आतां आमकां नंदान आमकां फोन करून आमकां कॉल करून सांगला की अशें जालां आनी लोक पडला म्हणून। तेका लागून आमी रोखडे इमिजिएटली येयले आनी आतां आमकां माती मारून तो क्लियर केला। हो इन्सिडंट काल जाल्लो आनी काल चड पावस न आसल्या कारणान खंय तरी सुरळीत रोड वयतालो चलतालो। ही एक्चुली तुमकां दिसता हो रोड येवची आनी लोक सकाळचे घाई गडबडीन आसता, कोण स्कुलाक पावपाक, कोण गोवा शिपेडान प्रत्येक जाण कामाक वचपाचे गडबडीन आसता आनी तितूर पावस पडलो आनी पावस पडटात म्हाका कॉल येयली की थंयसर अशें जालां आनी पडले म्हूण पळयत जाल्यार एक म्हाका फ्रॅक्चर आसलेलो मेळ्ळो, हात हांगासरूच स्लीप जावन पडलेलो तो, ते कोणी तरी हॉस्पिटलान व्हेलो। म्हाका दिसता मॅनेजमेंट सारकें ना, खंय तरी कोण मॅनेज सारकें करूंक शकना, तेका लागून असल्यो गोश्टी घडटा। जेन्ना ऑयल इतकी बंद पडली, बस कराची मिस्टेक म्हणिना, बस बंद पडटा ब्रेकडावन जाता सारकें, पूण जे काम आसता पळय ते सारकें प्रॉपर सिस्टमीन जावंक जाय आनी प्रॉपर सिस्टमीन जायना म्हणून हें जाता। हितूर आतां कितलेच जाणांक एक्सिडेंट जावन कोणाची मोटरसायकल डॅमेज जाली, कितले जाण पडले, कोणाचो जीव गेल्लो कोण जबाबदार आसलेलो। मागीर हांवें फायर स्टेशनाक फोन करून रिक्वेस्ट केली सायबाक की अशें जालां। तो म्हणलो आमी मारून गेला मरे म्हणून लागलो, आतां आनी कितें करपाचें, धुवन काडपाचो काय म्हणून लागलो। हांवें म्हणलें तूं येवन पर्सनली पळय कितें जालां तें। आनी आमकां तेन्ना कळ्ळें की जेन्ना ती बस पार्क आसलेली आनी बस पार्क असल्या कारणान तो बसकार तशेंच सांडून गेलो आनी ती ऑयल आसलेलो स्ट्रेच पळय तो सगळो देंवन सकयल गेलो आनी तेका कारण खूब जाणांचे एक्सिडेंट जाले।